म्हापशा रस्त्याचेर निमणे कोणे तरी आवाज काढलो। चौथी पयली रस्ते नाजाल्यार रस्त्याची फोंडकुलां तरी पुरोवची म्हूण मोगोचो बाळू फडके मागता। सरकाराक जमना जाल्यार खंय तो रस्त्यार देंवतलो। मोगोचो आदलो म्हापशेचो कॅन्डिडेट बाळू असेंब्ली इलेक्शना उपरांत 4-5 म्हयन्या उपरांत मिडिया कडेन उलयलो। चवथ लागीं येता त्या टायमार आमी स्पेशली म्हापशाच्या म्युनिसिपालिटी कडेन मागतात की तेंच्यांनी ही जी दुर्वेवस्था जाल्ली आहा ती सारकी करची आणि ती सारकी करतना त्याच्या अवतीभोवती जी वातावरण आहा ते सुद्धा तेंच्यांनी पळोवचें की जे वातावरण तुम्ही पळयशात जाल्यार प्रत्येकाच्या आरोग्याक प्रत्येकाच्या बाजारांत भोंवपाक हे बरोबर ना। आज तुम्ही पळयशात जाल्यार म्हापशान जागोजागी खळग्यांचे साम्राज्य जाल्ले आहा। म्हाका तर असो भंय जाला की कोण एखादो गणपती घेवन वयता, गणपती विसर्जनाक जर वयता तर म्हाका जर भंय जाला की तो वाटेर खळग्यान पडो शकता आणि हे असले कसले प्रकरण जावचें न्हू म्हणून बेगीनच्या बेगीन म्युनिसिपालिटीन हेचेर स्टेप घेवची आणि ही स्टेप घेवन हे जे खळगे आसा ते तेंच्यांनी पूर्णपणे बुजोवचे। आमी गव्हर्मेंटान तेंच्या वांगडा आसात म्हणून तेंच्यांनी ह्यो पाळच्यो, लोकांक त्रास जावचो न्हू म्हणून पाळच्यो आणि ह्यो जर ते पाळिनात अशें जर आमकां फुडें दिसत जाल्यार हेचेर आमी आनी कसली तरी प्रखर भुमिका घेतले। प्रखर म्हणजे आमी एक तरी उपोशण करतले नाल्यार रस्त्यार देंवतले। मजगती हिंदू जनजागृती समितीन म्हापशेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिले। 15 ऑगस्टाक प्लास्टिक तिरंगे विकपाक बंदी घालची आणि गणपती विसर्जना खातीर चौथी पयली तार न्हय ओसपून घेवची म्हूण समिती मागता। एक म्हणजे आमचे जे प्लास्टिक ध्वज आसा 15 ऑगस्टाक हो प्लास्टिक ध्वज खंय उडयले वता त्या संदर्भात सरकारा कडेन जागृतीचो विशय जनतेकूय आव्हान की हे सगळे प्लास्टिक ध्वज वेवस्थीतपणे तांणी हाताळचे आणि वापर करपाचो आसा प्लास्टिक हो बंद करचो ह्या दृश्टीन ही मागणी आसा। दुसरे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे जे आसा मुर्त्यो ह्यो ज्यो वापरल्यो वता हाचेर बंदी आसा सरकारा कडल्यान, तरी पूण काही प्रमाणात हे वापरतना अनेक ठिकाणी दिसतात आणि मागीर विसर्जन जालें काय वयर उफाळून येता ताची विडंबना जाता। हे सगळे थांबचे आणि हांगासर जो तारी कडेन जो गाळ आसा तो विसर्जनाचे ठिकाण आसा ते साफ जावचे, स्वच्छता करची अशे तरेचे 3 मागण्यो घेवन हांगासर हे शिष्टमंडळ आयले आणि हो निवेदन आमी कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टरान लक्ष घालता अशें सांगलें। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। घेऊ एक ब्रेक।